Honourable Member Shri Venzy Viegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions moved by me, as I would speak on demand number 42, demand number 43 and demand number 85. Speaker sir, jenna ami sportsache uloytay, the whole philosophy of the sports activity comes with the Goa state youth policy, Speaker sir. Speaker sir, I would like to bring it to the notice of this house ki in this same house, August 2014, amgele chief minister gaile ki he had tabled the youth policy on the same floor of the house during the late Manohar Parekar's time. And in 2019, again he had given an assurance that this policy, that is the Goa State Youth Policy 2015, will be implemented. It will be framed by the Directorate of Sports and Youth, and the policy would say that setting up of Goa Youth Welfare Corporation and establishment of Taluka level youth resource centers, among other things. Speaker sir, here uloin जायत पाट गेलोले हाय आणि it is still there. Youth policy ji aha, Goa State Youth Policy also should be in line with the national youth policy. And the purpose of a youth policy is to create conditions for learning, opportunity and experience which enable young people to develop knowledge, skills and competencies, Speaker sir. So Speaker sir, ji amgeli Goa State Youth Policy ji aha, ती अजून पुसान नोटिफाय जाली ना. ती नोटिफाय जावपाची गरज आहा. आणि जेन्ना ती नोटिफाय जातली तेन्ना ते पॉलिसी प्रमाणे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक आमदाराक वेरियस फॅसिलिटीज ज्यो आहाय त्यो स्ट्रीमलायन करपाक आनी इजी जातले, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू थँक दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर. आतां हे डिमांड्स हेच पयले फ्यू डेज बॅक ही हॅज गिवन अस एन अलॉटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जे फुटबॉल जावं कितें इक्विपमेंट्स ते म्हाका दिसता एक 2.5 lakhs एक आमदाराक मेळटाय ते दिले आतां. पूण स्पीकर सर, ह्या 2.5 lakhsan कांयच मेळना, स्पीकर सर. वी हॅव सीन इन द पास्ट ते फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल एज बॉल मेळटाय, बॅट मेळटाय आनी तेजेर प्रमोशन ऑफ फुटबॉल एक्चुअली रियली इज नॉट हॅपनिंग, स्पीकर सर. जे भाशेन आमगेलो MLA LED फंड आहा ते भाशेन स्पोर्ट्साक प्रत्येक MLAक एक फंड करून घेवचो, स्पीकर सर. दिस इज आय एम पुटिंग अ डिमांड for the next financial budget so that you can put it in your agenda to prepare yourself 6 months in advance for 2025 budget, Speaker sir. प्रत्येक आमदाराक तू एक बजेट अलॉट करचो ताकी स्पोर्ट्स हितून ताणें आपल्यागेली कामां थोडी करून घेवपाक म्हणून. स्पीकर सर, हांव गेले ते पाटी उलयलो, हे पाटी उलयतां. जात जाल्यार हे बजेटान आमगेले मिनिस्टरान, स्पीकर सर, वेटरन्स फुटबॉलाक एक अपलिफ्ट करपाक. आमगे भरपूर भुरगे आहाय जे वेटरन्सा आज फुटबॉल खेळटाय आनी ते कीप देम सेल्फ फिट. ओ वेटरन्स फुटबॉलाक तुवें एक तेंको दिवपाचो गरज आहा. काय ट्राय टू फॉर्म समथींग वेर वी कॅन हॅव अ वेटरन्स all villages, your inter villages of Goa, your inter constituency veterans football club organized by the SAG. हे एक कोर आनी म्हाका दिसता this will give a boost for everyone. Speaker sir, when it comes to power lifting, West India Championship Rajasthan जावपा आहा, which is happening on the 2nd of August. आतां 2 दिसांनी भुरग्या कडेन आज 22 होताय, वो हाल 22 होताय. 2nd August till the 4th August. हितू जायत जावं भुरगे आहाय, स्पीकर सर. आमगेले बाणालीचे आहाय, वार्कीचे आहाय आनी गोवा ऑल गोवा भर 12 या 13 भुरगे आहाय, स्पीकर सर. तेंगे जे देस्पेज आहा तो देस्पेज म्हाका दिसता आमी घेवपा जाय, कित्याक तितू भुरगे मेडल होल्डर्स आहाय, गोल्ड मेडलिस्ट आहाय, सिल्वर मेडलिस्ट आहाय. There are good on the various category. I also Ministerak Dille ek information. You can take a call today because these boys are going on the 2nd of August. तुक म्हाका सदा हांवें मोठे मोठे डिस्पेस केले तेंगेलो एक 3 या 4 लाख रुपये ह्या भितर तुगे तेंक सगळ्यांगे 13 जाणां गेलो डिस्पेस जाता and they are looking for very small budget. So give them that. It will give them an encouragement 2 तारखेर वचपा पयले, स्पीकर सर. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट जॉब फॉर मेडलिस्ट एट नॅशनल गेम्स, जे कोण नॅशनल गेम्सां वयता ते गव्हर्मेंट जॉब एश्योर्ड. हे लास्ट टायम उलयल्ले, स्पीकर सर, की कोताय म्हूण. पूण हें हूंय पावलां कितें तें कांय खबर ना, मेसेज क्लियर ना भुरग्यां मदें की बाबा आपूण जर तर नॅशनल गेम्सांक गोंयच पासत जर तर मेडल हाडली जाल्यार आपल्याक जॉब मेळटलो गव्हर्मेंटाचो. हें क्लियरिटी येवपा जाय, स्पीकर सर. हें करपा जाय आनी भुरग्यांकूय सांगपा जाय, इस्कलांनी सांगपा जाय, सो दॅट पीपल नो अबाउट इट. चिल्ड्रन ऑल्सो नो, पेरेंट्स ऑल्सो आर मोटिवेटेड टू पुश देयर चिल्ड्रन, स्पीकर सर. Speaker sir, my colleague Advocate Kalus has already spoken about
the so-called allegation of a scam coming up from the Cycling Association of Goa. Cycling Association has scam हाडले because already ministera कडे आम्ही मांडलो आहे. He should look into the facts about it and take a justified calls because specific demands वयताय आज कोलवा गांवांत आमकां एक फुटसाला गरज आहा. इनफॅक्ट हांव जेन्ना हे आमदार जावन पयले पाट उलयलो तेन्ना हांवें 7 विलेजी एक फुटसाल करपा म्हूण डिमांड घायलो. आमकां दिसलोलें की डिमांड घायले आनी वय म्हणटरी सगळें मेट म्हूण हिंगा. सो तेच दिसलोलें स्टार्टिंग स्पिकर पूण तेच ना तें 2 बजेट जालीं हें 3रें बजेट. SAG अंडर आमकां ते 2.5 लाख फुटबॉल आनी ते दिताय तेजे भायर कांयच फंड इन्वेस्ट जालो ना फ्रॉम SAG. So I don't know what is the plan, but if you can manage to get the funds, at least for this budget, maksada around 60-70 lakhs भितर maximum एक धाकटो फुटसाल येता. जर ते 70 lakhs ह्या बजेटान अलॉट करून कोलवा गांवांत आमगे एक फुटसाल तुज्यान ह्या बजेटान दिवपा जाता 24-25. I think that will be the only amount that you could spend for us for Benaulim constituencies because of. जागा हा बट ह्या बजेटा म्हाका दी हांव नोट पास करता म्हाका एश्युरन्स दी स्पिकर सर. नॅशनल स्केटींग चॅम्पियनशीप जाल्ली स्पिकर सर फातोर्डा जाल्ली हे पाटी आनी बाय स्केटींग एसोसिएशन ऑफ गोवा स्पिकर सर हेंका फंड दिवं ना गव्हर्मेंटान. म्हाका दिसता नेक्स्ट इयरूय जावपा सो हें काडपाक गरज आहा. आमकां जाग सोदपा जाय स्पिकर सर. आय थिंक वी शूड प्रमोट दीस स्केटींग. जायते भुरगे आतां स्केटिंगांत वसता. Because the last point is Para-Olympic at जावपा आहा. Promotion of Para-Olympic बरे भाशेन जालें ना. We need to have more motivated and more robust way of approach towards promoting Para-Olympic promotions. Because I will come to art and culture. Speaker sir, आयज पेपराचेर जर तर चोयल जाल्यार आर्ट एंड कल्चराचेर येलो आहा की कला अकॅडमी जे आहा कटन जो आहा तो कटन ओदू उरलो एक त्रियात चलता आसतना आनी तो तियात तसो कंटिन्यू जालो कटन ह्या आसतना. कला अकॅडमीचे भरपूर चर्चा जाल्या स्पिकर सर. हें आसतनाय जर तर अशें करून सिट्युएशन जाता आनी तियात पडदो दोन चलोवपा पडटा जाल्यार स्पिकर सर हुंय काय आम चुकताय स्पिकर सर. आम एकमुखार टिका कोताय सगळें कोताय पूण हुंय काय चुकताय. बेजीक वस्तू ह्यो आमगे जायनाय. Kala Academy issues are known to everyone. Please ensure that the Kala Academy comes back to its standards. I would only say this. I will not go into deep because everything is known on this floor to everybody, Speaker sir. Speaker sir, इंगाय गरजा इंगाय आर्ट एंड कल्चरान डिमांड नंबर 43 हांव गरजा की MLA एक फंडोचो कित्याक आर्ट एंड कल्चराचो फंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जायना. कोण MLA बरो आहा जाल्यार गोडे तेगे पास जाता, फास्ट आहा जाल्यार तेगे पास जाता. सगळ्यांक इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट जायना. So we have to make sure that a certain fund is allotted and then the MLA uses that fund in art and culture however the way he wants in his constituency through the right procedure. It's because the registration of clubs, small clubs, we have to promote through your departments because art and culture and धाकटे clubs promote करपा जाय, register करपा तेंका guidance दिवपा जाय, एक counter करपा जाय, very easy way of doing आणि promote करपा जाय की एक categorically एक staff दवरपा जाय, whoever want to register धाकटे club आहे स्पीकर सर, धाकटे भुरगे आपल्या गेले धाकटे ग्रुप युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम, मोंडो बॉयज ऑफ बेनावलीम, क्रॉस बॉयज, जानोत बॉयज अशें करून धाकटे ग्रुप सगळे गांवांत आहाय तेंक रेजिस्टर करपा जाय. वी हॅव टू टेक इनिशिएटीव. हांवें कॉमेस केला मुजाटीन स्पीकर सर बट गव्हर्मेंटा हातीन एक इनिशिएटीव जायच दिसत म्हाका स्पीकर सर. Infrastructure for art and culture needs to be, it is a broad, I will not go in specific, but you have to look for a plan, a yearly plan of how much money you are going to spend on infrastructure for your art and culture, Speaker sir. Speaker sir, there is a big failure to promote, encourage, recognize the artists, theatrists जावं, धाकटी भुरगीं जी टॅलंट आहा, आम अनकट डायमंड्स म्हणटाय तेका, अनकट डायमंड्स म्हणजे पॉलिश करपा जाय तेंका, दे आर अनकट. सो तेसले भुरग्यांक आमी वयर काडपाक, तियात्रिस्ट आहाय तांकां रेकॉग्नायज करपाक एट नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवल्स सगळे आमदार उलयले स्पीकर सर बट हें जायना स्पीकर सर. स्पीकर सर, कला गौरव पुरस्कार म्हणा स्पीकर सर, कला गौरव पुरस्कारांत जायते डिस्क्रिमिनेशन दिसता, ट्रान्सपरन्सी ना स्पीकर सर. आमगेले हितू आग्नेलो सांताना डिसिल्वा मू पेर सेरावलीचो कितुली वर्स जाली तो एप्लाय कर स्पीकर सर. आय डोंट नो तेका कित्याक मेळना, हीज एलिजिबल क्रायटेरिया इज देर सगळें आहा स्पीकर सर. दिवचे जे कोण एप्लाय करता जर तर बेजीक क्रायटेरिया जर फिट जाता आनी एक्स्ट्रा आहाय जाल्यार म्हाका सांगता तुवें हो पुरस्कार तुवें दिवचो. दीस वील ओन्ली मोटिवेट स्पीकर सर. कला समान स्कीम स्पीकर सर ही म्हाका सांगता बंद जालो आहा, कंटिन्यू जावपा जाय. आनी तेजे बॅकलॉग आहा, तांकां पयशे दिले नाय, तांकां जे पयशे मेळटाय
ते पयशे मेळनाय तांकां हेजेर चोयचें आनी हेजे तेंगेले पयशे चालू करचे मुजबरी येयल्ले जायत जावन ते करपा जाय स्पीकर सर सिम्प्लिफायड प्रोसेस फॉर क्लियरिंग ऑफ बारीक फायलो 2 लाखाच्यो 3 लाखाच्यो फायल्यो प्रोसेस करपाक भुरग्यांक आनी गणेश येवपा आहा दिवाली येवपा आहा क्रिसमस येवपा आहा तेजी फायल्यो समज 2 म्हयने पयलीं गायलो सिम्प्लिफायड प्रोसेस भुरगो कितें जाल्यार करूं सोदताय गोट करूं सोदताय दिवाळेक असलो प्रोग्राम करूं सोदताय गोणसा प्रोग्राम करूं जाय सिम्प्लिफायड प्रोसेस सिंगल विंडो सिस्टमा भाशेन हाडलें फॉर्म भरलें एटॅच केलें जालें तूं क्लियरन्स मेळ्ळी स्मॉल फंड्स ओ हेजे घालचेच आं 1 म्हयन्या भितर दीत म्हूण सांगिलां स्पीकर सर मिनिस्टर दिवपा लागले बरें सो आय थिंक दॅट सिम्प्लिफायड प्रोसेस इज वॉट आय सी इज मिसिंग स्पीकर सर कमिंग टू द लास्ट फायनल डिमांड RDA दॅट इज डिमांड नंबर 85 स्पीकर सर जे भाशेन सांगिलां दिस इज द 3rd बजट of my particular presence in this house because 2022 July because sir minister had come he visited amge Orlim gaon amge Carmona gaon Kavelosim gaon visit केल because sir आणि आमक लेटर धाडली की 4 जॉब दाखय म्हूण आनी 2 जॉब करतो म्हूण सो 2022 to 2023 बजट जालो 4 जॉब धाडले स्पीकर सर वार्का पेडा ब्रिज तेकाय धाडलेली तो कोना म्हूण मागीर हांवें टुरिजमा धाडली आनी हे पाटांत परतून प्रपोज केल्या ग्लास ब्रिज करपाक टुरिजम एट्रॅक्शन जावपाक स्पीकर सर ती अजून जालें ना तेजें कांयच जालें ना ओर्लीम जिम्नेजियम एक गायलें कोलवा टिंटो गायल्लो आनी कार्मोना पंचायत हॉल एक्सटेंशन 4 वस्त गायल्ल्यो 2022 एक बजट जालो 23 to 24 2 बजट गेले स्पीकर सर समज जर तर म्हाका 25-50 लाखां 2 काम आहलीं 2 बजट गेले स्पीकर सर आतां जिम्नेजियम कॉमेर्स जालां उरले आय वूड लायक टू थँक द मिनिस्टर फॉर स्टार्टींग दीस जिम्नेजियम वर्क कोलवा टिंटो कॉमेर्स जावपा आहा टेंडरा गेल्लो आहा तेकाय लागून थँक्यू म्हणटा बट थँक्यू म्हणलें म्हूण जायना 2 वर्सां बजट कांयच काम जालें ना बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन सो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी ते 2 वर्सां बजटा म्हाका एकोमोडेट कर ह्या वर्साक स्पीकर सर आनी दॅट फंड इट इज मे बी अराउंड 1 CR आय वील गिव यू अनदर 3 or 4 जॉब्स अंडर RDA गेट इट डन विथ दीस बजट मुझे वर्क ऑर्डर 31 मार्च जाचे पयलीं येवपा जाय फॉलोअप हांव करता स्पीकर सर आनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा स्पीकर सर जेन्ना आमी RDA स्टाफांक उलयताय फायल पास जायनाय कितें जालें आमी प्रेशर घालताय सो दॅट द वर्क कॅन बी डन विथीन द फायनान्शियल बजट बिकॉज RDA स्टाफ ना म्हणटाय स्टाफ ना दे आर ओवरलोडेड सो हुंय काय म्हाका सदां स्टाफ शॉर्टेज आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी तुवें स्पीकर सर हो स्टाफाचेर नदर मारची आनी स्टाफ हे करता सेईंग दीस आय वूड लायक टू एंड विथ दीस थँक्यू स्पीकर सर